नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची आयज उंचा पावंड्यावेल्या टॅक कंपनीच्या अधिकाऱ्यां वांगडा जातली भासाभास. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाले क्वाड शिखर परिशदेत वांटेकार. कलम 317 हाचे फुडें कांयच बदल जावचो ना आनी जम्मू काश्मीरात तिरंगो झुपतलो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे जम्मू काश्मीरातल्या नौशेरात वेंचणूक सभेत वक्तव्य. गोंया भायल्या प्रसार माध्यमांनी फटीचे व्हिडिओ समाज माध्यमांचेर प्रदर्शित करून गोंयांत बरे चलिल्ले सरकाराच्या कामात आडमेळी हाडपाचे यत्न. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे स्पश्टीकरण. गोवा आंतरराष्ट्रीय केंद्रात मनयल्ल्या हिंदी दीस आनी हिंदी पखवाडो कार्यावळीत केंद्रीय राज्य वीज मंत्री श्रीपाद नायक जाले वांटेकार. आणि भारत आणि बांगलादेश हांच्या मदीं जाल्ल्या पहिल्या कस लावपी क्रिकेट खेळात भारतान बांगलादेशाच्या आड बांगलादेशाचेर 280 धांवड्यांनी जडले जैत. रविचंद्रन अश्विन थारलो मॅन ऑफ द मॅच. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज शीर्ष टेक कंपनी भासाभास करतले. काल नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर परिशदेत वांटो घेवपाक न्यूयॉर्कात पावले. थंय तांची वाट पळोवपी भारतीय समुदायाच्या लोकांनी उर्बे भरीत तांकां येवकार दिलो. ह्या वेळार मोदींच्यो घोशणा बरोच वेळ चलिल्ल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक्स संकेतथळाचेर आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायतना सांगलें की भारतीय समुदायाच्या कार्यावळीत वांटेकार जावपाक ते उत्सूक आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो न्यूयॉर्कात लोकांनी येवकार केलो. प्रधानमंत्र्यांचे दर्शन घेवपाक लोक वरांची वरां वाट पळयताले. न्यूयॉर्कातल्या भारतीय समुदायांच्या लोकांनी ह्या संबंधात उक्तायल्ल्यो आसात ह्यो काय प्रतिक्रिया. एक घंटे से वेट कर रहे हैं and it was so good to see him because I'm very proud to be Indian. We live over here but very proud to be Indian and very proud of Mr. Modi. Why? Because he put India on the map in the entire world and so very proud of him. कि हमारे जो प्रधानमंत्री है भारत के आज तकरीबन दुनिया में बहुत फेमस हैं और हमारे लिए बहुत कुछ किया है. तो इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनकी सारी कैबिनेट का धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब तक कि ये जिंदा ही है वो इंडिया का प्रधानमंत्री बना रहे. उन्होंने दुनिया में सबसे अच्छे काम करा, लोगों को बढ़ाया, हमारे आगे किया सबको और नाम कितना रोशन किया. और हम वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड, हम उनको स्वागत करेंगे नासा काउंटी में. तो मोदी जी का अमेरिका में वेलकम करते हैं और मोदी जी का हम लोग इतने रात में आके वेट करके क्यों नहीं आए वेलकम करने के लिए. उन्होंने इंडिया को अभी इतना आगे लेके गए हैं जो पूरे अमेरिका में भी उनकी पूछ है और अमेरिका में भी जो इंडियन लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी भी काफ़ी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है. तो ये मोदी जी का करिश्मा है और जो इंडिया को इस लेवल पे लेके गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी क्वाड्स कॅन्सर मूनशॉट इनिशिएटिव्ह कार्यक्रमा खातीर $7.5 मिलियन पालो दिवपाची घोषणा केल्या. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें की कोविड महामारीच्या काळांत लेगीत संवसारात आयिल्ल्या संकश्टाची जापसालदारकी भारतान योग्य तरेन पेल्ल्या. रेडिओ एक्टिव्ह थेरपीन पालो दिवपाची घोषणा तांणी ह्या वेळार केली. ये एफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए हमारे साझे दृढ़ निश्चय को दर्शाता है. एक्सेलेंसी, भारत अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज शेयर करने के लिए तैयार है. आज कैंसर केयर में काम करने वाले भारत के कई एक्सपर्ट्स इस इवेंट्स में हमारे साथ जुड़े हैं. भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ. इसी भावना से मैं क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं. प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें की भारत इंडो पॅसिफिक वाठारा खातीर 40 अब्ज वाचनांचे योगदान क्वाड्स कार्यावळीच्या अंतर्गत दितलो. मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी और क्वाड की पहलों
के अंतर्गत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा। ये 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेगी। As you can see, when the Quad acts, it is not just for nations, it is for the people. This is the true essence of our human-centric approach. अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडन हांणी सांगलें की सर्व्हिकल कॅन्सराच्या उपचारा खातीर आनी ताचेर आळाबंद हाडपा खातीर $150 अब्ज निधी उपलब्ध करतले. Quad Cancer Moonshot means more collaboration between our hospitals, research centers, and cancer foundations. More investment in screenings, treatment, and research, and more exchange between our countries to improve vaccination rates all across the region. Right now, only 1 in 10 women across the Indo-Pacific, which is the most populated part of the world, have received HPV vaccinations for cervical cancer. So I'm proud to announce that our 4 countries, the leaders behind me, and many organizations here today are committing over $150 million for HPV screening and therapeutics. And next year, doctors and nurses from the U.S. Navy will begin a program to train Indo-Pacific counterparts in conducting cervical cancer screening and vaccination so we can reach every woman in the region. ऑस्ट्रेलियाचे प्रधानमंत्री अँथनी अल्बनीज हांणी सांगलें की सर्व्हिकल कॅन्सराची वासिनां तयार करून ऑस्ट्रेलियान व्हड जैत जोडलां. Australia is expanding our funding commitment. The expansion will use Australian cervical cancer expertise to help more partner governments get HPV vaccine programs up and running across the region. This will also increase screening and treatment and provide support for health workers. It will build on what we've learned in the Western Highlands of Papua New Guinea and Vanuatu and make it available to Malaysia, Timor-Leste, the Solomons, Tuvalu, Fiji and Nauru as well. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अमेरिका भेटेक लागून संवसारात भारताची तांक वाडल्या. अमेरिकेत जाल्ल्या बहुपक्षीय बसकांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हिंद प्रशांत वाठारांत विंगड कबलातीच्या माध्यमांतल्यान जावपी उदरगती खातीर मजत, संपर्क आनी जोडून घेवपा खातीरचो भारताचो दृष्टिकोन रेखांकीत केला. आनी हिंद प्रशांत वाठारांतले क्वाड वांगडी देश लेगीत भारताच्या ह्या विचाराक तेंको दितात अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयाच्या म्हणयारांनी अमेरिका भेटेच्या पयल्या दिसाची म्हायती दितना सांगलें. Minister underlined India's approach of cooperation, contact and engagement for growth with a variety of partners in the Indo-Pacific. It was striking to hear the other Quad leaders acknowledge India's actions and also at the same time hear their expectations of India, which really underlines the need to continue to work and sustain this enormous trust that India has earned from its partners. भारतांतल्यान अमेरिकेत तस्करीच्या माध्यमांतल्यान 300 परस चड पुरातत्व अवशेष पाविल्ले ते परत भारतात येवप ही एक व्हड उपलब्धी आसा अशें विदेश सचिव विक्रम मिस्री हांणी सांगलें. भारत फक्त उदरगतच न्हय तर दायज सांबाळपाची गजाल लेगीत करता अशें तांणी सांगलें. United States, I would point to a very special feature of that bilateral meeting, which was the return of nearly 300 antiquities to India. So here we were talking not just about Vikas but also about Virasat. संवसाराच्या शांतिकाये खातीर भारताची जापसालदारकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रभावीपणान संवसारा मुखार दवरली अशें विदेश सचिव विक्रम मिस्री हांणी मुखार सांगलें. The Prime Minister also mentioned that at a time when the world is ridden with tensions and conflicts, the coming together of these 4 Quad partners with shared democratic values is important for humanity. He said the Quad was here to stay, to assist, to partner and to complement the efforts of the Indo-Pacific countries. प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या अमेरिका भेटेच्या खबरां उपरांत वचूया काय मुखावेल्या राष्ट्रीय खबरांकडेन.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि जम्मू काश्मीरातल्या नौशेरात वेचणूक सभा संबोधित केली. ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें की कलम 370 हाचे फुडें कांयच बदल जावचे ना आनी जम्मू काश्मीरात तिरंगोच हुबतलो. 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे. अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो. अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता. अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा और कुछ नहीं. दोंगराळ वाठारांतल्या लोकां खातीर लोकांच्या उदरगती खातीर भाजपा सरकार सदांच प्रयत्नशील आसतलो. तांच्या खातीर रोजगारात आरक्षणय दितले अशें तांणी मुखार सांगलें. किसी को जो करना है वो करे, हम पहाड़ियों को आरक्षण देंगे और देंगे. भाइयों बहनों, आप सभी लोग तो इससे खुश हो, मगर मैं बताकर जाता हूं, सिर्फ आरक्षण से तो एंट्री होती है. इससे क्या होता है? आपका बच्चा 70 साल पिछड़ गए आप लोग, कैसे आगे बढ़ोगे? हमने तय किया है कि ये चुनाव समाप्त होते ही पहाड़ियों को रिजर्वेशन, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने का काम करेंगे. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी जम्मू काश्मीरात वेचणूक सभेक संबोधित केले. तांणी सांगलें की देशांत 2 निशान, 2 विधान आणि 2 प्रधान चलपाचे नात हो भाजपाचो निर्णय आसा आणि हे पुराय करपाचे काम भारतीय जनता पक्षान केला. जम्मू का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है. अगर मैं इसको याद करूं तो मैं ये गौरव के कह सकता हूं कि जिन्हें हम शेरे डुग्गर के रूप से जानते हैं, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को. पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी हमारे भारतीय जनसंघ के प्रथम लोगों में वो थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया. ये हमारा जम्मू से गहरा रिश्ता है कि धारा 370 समाप्त हो चुकी है और आज हम एकीकृत तरीके से संविधान की दृष्टि से एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, इसके तहत चुनाव हो रहा है. इसको भी हमको ध्यान में रखना. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसो. देखिए, अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन DD नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. पहले बुआ नजर उतारेगी. लाइए दीजिए इसे, माँ का दूध पिलाना है. बुआ के देखे बिना हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है. अरे अम्मा, हम कह रहे हैं ना. कैसा बाप है तू, कुछ नहीं जानता. बाप है इसलिए जानते. जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी है. बीमारी से लड़ने का ताकत आता है. देश उम्मीद से है करो. अरे अम्मा, हंस भी दो. आ गई बुआ. बुआ
पिता हो तो हरि जैसा। इन्हें मालूम है कि जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध यानी कोलोस्ट्रम और शुरुआती 1000 दिनों में उचित पोषण बहुत जरूरी है। ह्या लहानशा विसवापर्यंत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन। केंद्रीय वेंचणूक आयोगाचो पंगड येता त्या 26 ते 28 सप्टेंबर मजगती मुंबय भेटेर वतलो। विधानसभेच्या फुडाराच्या वेंचणुकेच्या तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर ही भेट आसतली। ह्या भेटे मजगती आयोगाचो पंगड विंगड राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधी कडेन बसका घेतलो। तशेंच राज्य वेंचणूक आयोग, सुरक्षा यंत्रणा आनी प्रशासना संदर्भात आशिल्ल्या अधिकाऱ्यां वांगडा आयोगाच्यो बसका जातल्यो। 28 सप्टेंबराक आयोगाची मुंबयत पत्रकार परिशद जातली। ह्या पत्रकार परिशदेत वेंचणूक कार्यावळीची घोषणा जावपाची शक्यताय आसा। आध्यात्मिक गुरू आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे गुरू श्री श्री रविशंकर हांणी तिरुपती लाडवांच्या प्रसादा संदर्भात उलयतना तिडक उक्तायली। असले करपी मनशाक माफ करपाक जायना जाल्यार ताचेर कडक कारवाय जावपाक जाय अशी मागणी तांणी केली। दर एका देवळांनी संत आनी स्वामींच्या फुडारपणा खाला समिती स्थापन करपाक जाय आनी तांचो निर्णय मानपाक जाय अशें तांणी मुखार सांगलें। Now we see how the sentiments of the Hindus are deeply wounded by this laddu. I mean, this is something which cannot be pardoned, it cannot be forgiven, it's malicious and it is, so they need to be punished severely. Not only that, all their assets should be seized and they should be put in jail. The Hindu psyche is so wounded now when listening to this. We need to check on not just the laddu but every food product. For Muslim there is a body which takes care, for Christians there is a body which takes care of Christian affairs and churches. So should the Hindus be. Government should keep their hands away from this. वचूया काय थळाव्या खबरांकडेन। गोंयांत बरे सरकार चल्ला आनी ते अस्थिर करपाच्या उद्देशान आपले फटीचे व्हिडिओ सामाजीक माध्यमांचेर व्हायरल केल्यात। गोंया भायली कांय प्रसार माध्यमां मुखेलमंत्री म्हण आपले बरे चलिल्ले काम बिगडोवन घालपा खातीर ह्या फटीच्या व्हिडिओंचो वापर करता अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या एक्स संकेतथळावेल्यान प्रकाशीत केल्ल्या संदेशात म्हळां। म्हाका खबर आसा हे राजकीय हेतूंतल्यान आसा आनी हाज्या फाटल्यानूय बी म्हणजे राजकीय हेतू प्रेरीत आसा हे दिसून येता। हो व्हिडिओ पळयल्या उपरांत ताज्या फाटलें इंटेन्शन कितें आसा हें बी कळटा आनी त्या व्हिडिओत आशिल्लें पुराय चित्रकरण पळयल्या उपरांत म्हाका दिसता नक्कीच ह्या व्हिडिओचें इंटेन्शन कितें हें सगळ्यांच्या लक्षांत आयलां आसतलें। खरें म्हणजे हो व्हिडिओ काडपा फाटलें कारण इतकेंच, अशा पद्दतीचे फेक व्हिडिओ काडून एक गोंयांत जे बरें सरकार चलता डबल इंजिनचे आनी हांव मुख्यमंत्री म्हणून जे बरें काम करता तें डिस्टर्ब करपाचो हो प्रयत्न आसा आनी तो कोण करता हेंय बी बऱ्याचशा गोंयकारांक खबर आसा। आपूण जल्माक येवंक नाशिल्लो तेन्ना सरकारान जुवारीची जमीन उद्देगीक वापरा खातीर कोमुनिदादी कडच्यान जुवारी कंपनीक विकलेली। ह्या जाल्ल्या जमीन वेव्हारांत आपलो कसलो संबंद ना अशें स्पश्टीकरण मुखेलमंत्र्यांनी जुवारी जमीन घोटाळ्या विशीं आपलें मत उक्तायतना दिलें। म्हाका दिसता हांव जेद्या वेळार जल्माकूय येवंक नाशिल्लो तेद्या वेळार सरकारान ही लँड इंडस्ट्रियल यूज पर्पजा खातीर कोमुनिदादा कडल्यान जुवारी ह्या कंपनीक विकलेली। जर एकंदर पळयत जाल्यार ह्या लँडाशी म्हाजो कसलोच संबंद ना, बट तरी सुद्दां मदले एजंट दलाल हो लँड यूज चेंज करून ज्या पद्दतीन लोकांक विकपाचो जो हेंच्यांनी प्रयत्न चलयला आनी लोकांक ज्या पद्दतीन ते विकता, थोड्याच दिसाच्या भितर डिसिजन आयल्या उपरांत हें उघड जातलें हाजी म्हाका खात्री आसा। आनी कोण ते हे लोकांक खबर आसा, कोण कोणा कडेन कमिशन मागतालो, कोणाचें कमिशन बंद जालें आनी कोणाक कितलें कमिशन मेळटा ही जनता जाणा आनी थोड्या दिसा भितर ते आनिकूय बी उगडे जातले हाजें म्हाका सारकें खबर आसा। गोंया आंतरराष्ट्रीय केंद्रात हिंदी दीस आनी हिंदी पखवाडोचो कार्यक्रम मनयलो। 1949 हिंदी भाशेक भारतीय वेव्हाराची भाषा म्हणून मान्यताय मेळिल्ली, त्या यादीत हो दीस मनयतात। ह्या वेळार केंद्रीय राज्य वीज मंत्री श्रीपाद नायक हांणी आपलें मत उक्तायलें। सितंबर
1949 को जवाहर राजेंद्र सिन्हा के 50वीं जन्मदिन पर संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना दिया गया। यह निर्णय 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही प्रभाव में आया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। हम लगातार हिंदी को वैश्विक पटल पर ले जाने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हिंदी अपनी सरलता की वजह से हमारे ज्ञान और संस्कृति के प्रसार में अहम भूमिका निभा रही है। सूचना और तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल और युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता की वजह से आने वाले समय में इस भाषा का भविष्य काफी उज्ज्वल है। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया एका वेगळ्या खबरे कडेन। खबर आसा दुबयची। चवथ मनोवपा खातीर उमेद कितली आसपाक शकता हें दुबयत कामाक आशिल्ल्या गोंयकारांनी दाखोवन दिलां। सगळ्यांक आवडपी गणपती बाप्पाची चवथ व्हडा उमेदीन गोंयांत मनोवप शक्य आसा, पूण देशाच्या भायर परदेशांत कामा खातीर राबितो करून आशिल्ल्या गोंयकारांची चवथी खातीरची उमेद मात्तूय उणी जाल्ली ना। दुबयत कामाक आशिल्ले वीरेंद्र हडकर हांणी आनी तांच्या वांगड्यांनी तांच्या कार्यालयांत चवथीच्या निमतान गणपतीची स्थापना करून चवथ व्हडा उमेदीन मनयली। एवरी इयर आमी हांगासर गणेश सेलिब्रेशन करता। तशेंच ह्या वर्सा आमी जशें सगळे पारंपरीक हेचे प्रमाणे जशें आमचे कडेन घडटा तशें आमी सेलिब्रेशन केल्लें गणेश चतुर्थी। आनी 11 दीस आमी गणपतीची पूजा करता सगळे आमी मेळोन। जशें आमी गोंयांतले तशें महाराष्ट्रातले थोडे भुरगे आसात, सो सगळ्या वांगडा मेळोन आमी मेळोन दिसोन सगळे जाण सेलिब्रेट करता। इंडियेन गोंय सोडून आमी इतले पयस रावला तरी आमी सगळे सांबाळून सगळ्यांचे 12 वर्सां जाली सगळे सांबाळून करतात। जशें आमी घरा कडेन सेलिब्रेट करता सगळे जाण गोंय आसता ते आमकां एवरी इयर हांगासरल्यान वचपाक मेळना, तरी आमी जी मजा घरा कडेन करता तशीच आमी हांगासरूय करून घेता सगळे जाण मेळोन। आणि आता वचूया खेळा मळार। भारत आणि बांगलादेशामध्ये जाल्ल्या पहिल्या कसलॉपी क्रिकेट खेळात भारतान सामनो जिखला। टीम इंडियान बांगलादेशाक ह्या खेळात 280 धांवड्यांनी हारयले। 2 कसलॉपी क्रिकेट खेळात भारताक 1-0 अशी आघाडी मेळ्ळ्या। पहिल्या डावात भारतान सगळेकडे वगडावन 376 धांवड्यो केल्ल्यो। उपरांत खेळपाक देविल्ल्या बांगलादेशाच्या पंगडान सगळेकडे वगडावन 149 धांवड्यो केल्यो। जातूंत जसप्रीत बुमरान 4 गडे बाद केले, जाल्यार मोहम्मद सिराज, आकाशदीप आणि रवींद्र जडेजान दर एकी 2-2 गडे बाद केले। दुसऱ्या डावात भारतान 4 गडे वगडावन 287 धांवड्यो केल्यो आणि बांगलादेशा मुखार 514 धांवड्यांची मोख दवरली। बांगलादेशान दुसऱ्या डावात सगळे गडे वगडावन 234 धांवड्यो केल्यो। दुसऱ्या डावात भारताच्या वतीन रविचंद्रन अश्विनान 6 गडे बाद केले, जाल्यार रवींद्र जडेजान 3 आणि जसप्रीत बुमरान 1 गडो बाद केलो। आणि भारताक बांगलादेशाचेर 280 धांवड्यांत जैत मेळयलें। आर अश्विन आणि ताणें केल्ल्या
माफ करात आर अश्विन हाणें तांणी केल्ल्या शेकड्या खातीर आनी 6 गडे बाद केल्ल्या खातीर मॅन ऑफ द मॅच हो भोवमान ताका फावो जालो. वचूया बुद्धीबळ सर्ती कडेन. हंगेरीत सुरू आशिल्ल्या 45व्या बुद्धीबळ ऑलिंपियाडात भारतीय महिला आणि पुरुष पंगडांनी निमाण्या फेरेत प्रवेश केला. जातूंत अर्जुन एरिगेसी हाणें जैत जोडला. बाकीच्या खेळगड्यांचो भांगरा पदका खातीर यत्न सुरू आसा. दादल्यांच्या सर्तीत काल प्रतिस्पर्धी अमेरिके आड जाल्ल्या 10व्या खेळांत डी गुकेश आनी अर्जुन एरिगेसी हांणी प्रतिस्पर्ध्यांचो पराभव केल्लो. आयज भारतीय खेळगड्यांचे स्लोवेनियाच्या खेळगड्या आड खेळ जातात. बायल पंगडाने 10व्या फेरेत चीनाचो पराभव करीत 11वी फेरी गाठल्या. भारताच्या दिव्या देशमुखान प्रतिस्पर्ध्याचो पराभव केला. जाल्यार हेर 3 खेळगड्यांचे खेळ बाराबारीत सुटले. आयज महिला पंगडाचो खेळ लेगीत अझरबैजानच्या प्रतिस्पर्ध्या आड जातलो. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची आयज उंचा पांवड्यावेल्या टॅक कंपनीच्या अधिकाऱ्यां वांगडा जातली भासाभास. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाले क्वाड शिखर परिशदेंत वांटेकार. कलम 317 हाचे फुडें कांयच बदल जावचो ना आनी जम्मू काश्मीरात तिरंगोच हुबतलो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे जम्मू काश्मीरातल्या नौशेरात वक्तव्य. गोंया भायल्या प्रसार माध्यमांनी फटीचे व्हिडिओ समाज माध्यमाचेर प्रदर्शित करून गोंयांत बरे चलिल्ले सरकाराच्या कामात आडमेळी हाडपाचे यत्न. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे स्पश्टीकरण. गोंया आंतरराष्ट्रीय केंद्रात मनयल्ल्या हिंदी दीस आनी हिंदी पखवाडाचो कार्यावळीचे वीज मंत्री श्रीपाद नाईक जाले वांटेकार. आनी खेळा मळार भारत आनी बांगलादेश हांच्या मदीं जाल्ल्या पहिल्या कस लावपी क्रिकेट खेळांत भारतान बांगलादेशाचेर 280 धांवड्यांनी जोडले जैत. रविचंद्रन अश्विन थारलो मॅन ऑफ द मॅच. आनी आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दियात. तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995 म्हळ्यार 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 म्हळ्यार 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 म्हळ्यार 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.